मतदारसंघाक आता नवो पर्याय जाय। हो पर्याय मेळे बगर मडगांव शार आनी मडगांवकार फॉरवर्ड वचपाकूच शकनात। मडगांवच्या भाजपा गटाकूय हे गजालीची जाणविकाय आसा, तेन्ना मडगांवकाराक पर्याय दिवपाक आमी सज्ज आशिल्ल्याचें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान म्हणलां। अंदू वर्सा केरी दर्यावेळेर शेका घालपाक सरकारान घाल्ले बंदीचे निर्णयाचेर पर्यटन मंत्र्याकडेन चर्चा करतलो, अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान सांगलें। केरी दर्यावेळेर शेका घालपाक बंदीचो निर्णय शुक्रारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेंत सरकारान घेतिल्लो। अंजुन पुलिसांनी पर्दाफाश केल्ल्या केनियन आंतरराष्ट्रीय सेक्स रॅकेट प्रकरणात धक्कादायक म्हायती मेळ्ळ्या। हे सेक्स रॅकेटात गोंय पुलीस कॉन्स्टेबलाचो नेक्सस आशिल्ल्याचो दुबाव आसा। ह्या प्रकरणात एका पुलीस कॉन्स्टेबलाचेर कारवायूय जाल्या। पोरणे गोंय वारसा सुवातेर आयिल्लो बंगलो मोडून उडोवचो म्हणून पुरातत्व सर्वेक्षण खात्यान काडिल्लो आदेश गोंय फाट्याच्या उच्च न्यायालयान भायर आयला म्हणून सर्वोच्च न्यायालयान उच्च न्यायालयाचेर चाबूक मारल्या। ह्या सुनावणेंत उच्च न्यायालयान फावो तसो न्याय दिवना। पुरातत्व खात्यान मोडपाची काडिल्ली अर्द भायर मारूंक जायना आशिल्ली। त्या जाग्यार हें प्रकरण परत पुरातत्व खात्याच्या अतिरिक्त संचालकाक धाडून ताची सहानिशा करपाक जाय आशिल्ली, पूण उच्च न्यायालयान तशें करूना आनी अर्दकुटो निवाडो ह्या बाबतींत दिला असो शिक्को सर्वोच्च न्यायालयान मारून संबंधिताक परत नोटीसी काडल्यात। संसोड्यार कोयराच्यो राशी वाडत आसात। वाडट्या कोयराचे राशीवेल्यान फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय आनी कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड चाळवला। पणजेत अष्टमीच्या फेरयेक वेगवेगळी दुकानां भरिल्लीं आसात।
ही फेरी 6 ते 17 सप्टेंबर मेरेन सुरू आसतली। हे फेरये खातीर 27,000 रुपया विक्रेत्यांनी पणजेच्या महानगरपालिकेत भरल्यात, पूण गिरायक कांयच जायना अशें फेरयेक बसपी विक्रेत्यांनी सांगलें। मडगांवच्या पार्किंग प्रकल्पाचेर रेस्टॉरंट हाडपाच्या दिगंबर कामतीच्या स्टेटमेंटाचेर फातोडेचो आमदार विजयान अजाप उक्तायला। ही गजाल शॉकाद आशिल्ल्याचें विजय सांगता। हो फकत पार्किंगेचोच प्रकल्प, हातूंत आनी रेस्टॉरंट बी कितेंच नाशिल्लें। आदल्या तशेंच आतांच्या नगराध्यक्षाक ह्या रेस्टॉरंटा विशीं कसलीच कल्पना नाशिल्ल्याचें विजय सांगता। फाटल्या 10 वर्सांत देशाची संस्कृती तिगोवन दवरपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन खूब वावर केला। आमच्या खाणा जेवणातले पदार्थ आसूं वा आमची संस्कृताय आसूं, आयज दर एक देश भारताक वालोर दिता अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकार सांगता। फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात आयोजीत घुमट महासंगम हे कार्यावळीच्या उक्तावणा वेळार दाजी उलयतालो। मंत्रिमंडळान मंजूर केल्ल्या शेक धोरणाचो शेक वेवसायिकांनी खर विरोध केला। सरकारान हो आमचेर अन्याय केला। मंजूर केल्ल्या धोरणात वर्साची मर्यादा घाल्या। फक्त 18 ते 60 पिरायेचे शेक वेवसायीक धंदो करपाक शकतले। चडशे शेक वेवसायीक पयलींच 60 वर्सां पुराय जाल्ले आसात। तांच्यांनी आपलो धंदो कसो करप असो प्रश्न शेक वेवसायिकांनी केला। ह्या प्रस्नाचो सुटावो करपा खातीर सोमारा पर्यटन खात्याच्या संचालकाची भेट घेतले। ताणें आमचें म्हणणें आयकून घेवना जाल्यार आंदोलनूय करपाक फाटीं सरचे नात अशी शिटकावणी शेक वेवसायिकांनी दिल्या। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान शेनवारा बाणावले पंचायतीत LT ओव्हरहेड लायटीचे केबल्स घालपाच्या कामाचो शुभारंभ केलो। वट्ट 11 कोटी खर्च करून ह्या प्रकल्पाचे काम जातले। तशेंच बाणावले मतदारसंघात लायटीची सुविधा सुदारपा खातीर 32 कोटी खर्च करतले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलें। जाल्यार फुडल्या 5 वर्सां भितर ह्या प्रकल्पाचे काम पुराय जावन बाणावलेत विजेची समस्या पयस करतले अशें बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगसान सांगलें।
दाबोळे विमानतळार वचपी रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. रस्त्यार व्हडली व्हडली फोंडकुलां पडल्यात. ताका लागून गाडयो चलोवप्यांक बरेच त्रास जातात. कांय वेळार जाल्यार फोंडकुलांचो अदमास येना. ताका लागून अपघात जावन कांय जाण घरा बसल्यात. तेन्ना भौशीक बांदकाम खात्यान हाचे कडेन लक्ष दिवन ही फोंडकुलां पुरोवची अशी मागणी समाज वावुरपी शंकर पौजीन केल्या. साठ वर्सां उपरांत धनगर वाड्यार मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर हांणी धनगर घराब्यांत लायटी पेटयल्यो. फाटलीं 60 वर्सां तुये धनगर वाडो काळखांत आशिल्लो. आमदार जीत आरोलकर हाणें धनगर वाड्यार लायटी दिल्या बद्दल थळाव्या धनगरांनी हाचे उपकार आटयल्यात. तशेंच वाटेच्यो आनी हेर प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतले अशें आश्वासन जीत आरोलकर हांणी दिलें. शेनवार हो रामभक्त मारुती रायाचो दीस. दिवचल तालुक्यांतल्या श्री हनुमान देवळांनी अंदूच्या श्रावण म्हयन्यांतलो निमाणो शेनवार व्हडा भक्ती भावनेन मनयलो. निमाण्या शेनवारा निमतान सांखळे सयत दिवचलच्या हनुमान देवळांत भाविकांची गर्दी जाल्ली. भाविकांनी मारुती रायाचें दर्शन घेवन तेल आनी रुईची पानां ओंपलीं. ₹120 कोटी खर्च करून सत्तरीची उदरगत करतले. ते भायर वेगवेगळ्यो येवजण्यो सत्तरीत राबयतले. सत्तरी वाठारांतल्या तरणाट्यांक सरकारी नोकरी दिवपाचो यत्न करतलो अशें भलायकी मंत्री आनी वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणे हाणें सांगलें. मासोर्डे फुटसाल मैदानाच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो. ह्या फुटसाल मैदानाच्या उक्तावणा वेळार पर्येची आमदार देविया राणे, सुडाचे संचालक गुरुदास पिळणकर, नगराध्यक्ष शेहजीन शेख आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंय हे धर्मीक एकचार आशिल्लें राज्य. देखून दर एकल्यान आपणाली जबाबदारी वळखून वागपाक जाय. गोंयचो आर्च बिशप फिलीप नेरी फेरावान केल्लें आवाहन मतीन दवरून कोणेच खंयच्याच धर्मा आड नाका जाली स्टेटमेंटां करची न्हय. भाजपाचे उत्तर गोंय फुडारी सांगतात. तशेंच धर्मीक एकचार राखपा खातीर आर्च बिशपान केल्ल्या आव्हानाक लागून भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी ताची तोखणाय लेगीत केल्या.
वास्कोत बायलां खातीरची श्रावणी सांज ही सांस्कृतीक कार्यावळ व्हडा दबाज्यान मनयली. मराठी सिनेसृश्टींतली नामनेची कलाकार श्रेया बुगडे मुखेल सोयरी म्हणून कार्यावळी वेळार हाजीर आशिल्ली. वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेख तानावडे हांचे हाजेरेंत ह्या कार्यक्रमाचें उक्तावण केलें. दिवचल शारांत ट्रॅफिक जॅम जावपाचे प्रकार घडत असतात. खासा करून बाजारात तर ही समस्या कायम आसा. बेशिस्तपणान पार्किंग करपाचे प्रकारय वाडत आसात. अंदू चवथीच्या तोंडार ही समस्या गंभीर जावपाची शक्यताय आसा. चवथीचो बाजार वेवस्थीत जावचो म्हणून येरादारी पुलीस आनी पालिकेन फुडाकार घेवन उपाय येवजण करची अशी मागणी लोक करतात. शुक्रारा गवणाळे पुलाकडेन वचपाच्या मार्गाचेर भिरांकूळ अपघात घडलो. ड्रायव्हराक जाग्यारूच मरण आयलें. ह्या रस्त्यावयल्यान अवजड गाडयांक वचपाक बंदी आसा. तरी गाडयो कश्यो येतात असो प्रश्न उप्रासलो. मोर्जे गावडेवाडा रस्त्याची सामकीच बाबत परिस्थिती जाल्या. फोंडकुला पडून रस्त्याची चाळण जाल्या. जाल्यार रस्त्याच्या सुवाती वयल्यान भाटकार आनी पंचायती मदीं वाद. रस्तो पेड्ड्यार जाल्ल्या कारणान रस्त्या वयल्यान यो वच करपी मनशांक बरेच त्रास जातात. सरकारान जाता तितल्या बेगीन हो प्रश्न सुटावो करून दिवचो अशी मागणी थळावे लोक करतात. शुक्रारा क्रिस्तांव भावांनी मालभाट वाठारांतल्या सांताक्रूज चॅपेलांत मदर मॅरीचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयलें. थळावो आमदार दिगंबर कामत हांणी मदर मॅरीची भव्य मिरवणूक काडली.
गोंयांत शाडू मातयेच्यो गणपतीच्यो मुर्ती करपाक पारंपरीक कलाकारांचो वेवसाय कावला कायला. सध्या शाडू मातयेचें मोल वाडलां, रंग म्हारग जाल्यात, ताका लागून मुर्तीकारांक गणपतीच्यो मुर्ती परवडना. गोंया भायल्या पीओपीच्या मुर्तींक लागून वेवसायाक फटको बसला. काँग्रेस पक्षाच्या तिकेटीचेर हांव परत एकदा लोकसभेची वेंचणूक लढयतलों, अशें विधान खासदार फ्रांसिस्को सार्दिन हांणी केलां. काँग्रेस पक्षाक परत सत्तेर हाडपाक मतदारांनी काँग्रेसीक तेंको दिवचो, अशें आवाहन सार्दिन हांणी केलां. दूध उत्पादकांक दुधाचेर 100% आधारभूत किंमत दिवची, अशी मागणी गोंय दूध उत्पादक शेतकरी संघटनेन केल्या. शेनवारा दिवचले घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ परब आनी हेर पदअधिकाऱ्यांनी ही मागणी केल्या. गायी घेवपाक 4% व्याजान रीण दिवचे आनी हेर कांय मागण्यो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी केल्या. मोदी सरकार जे इंडियाचे नाव भारत करपाक सोदता, ताणें महाभारतात चलपी जुगाराचो अणभव घेवचो आनी गोंयच्या संस्कृतेक कलंक लावपी कॅझिनो आनी शिंदळकी धंदे बंद करचे. भारत नावाक कोणाचोच विरोध ना, ते करचे पयलीं गोंयची संस्कृती जपची आनी मागीर नांव बदलचें. आरजीचो सुप्रिमो मनोज परबान सरकाराक वडीर काडला. इंडिया आनी भारत ह्या दोनूय शब्दाचो संविधानांत आस्पाव आसा. इंडियाचे भारत जाल्यार भारतीयांचो मोल कमी जावपाक ना, अशें मनोजान सांगलें. दोळे ही सैमीक देणगी आसा. जिणेंत दोळ्याक चड म्हत्व आसा, देखून दोळ्यांची काळजी घेवप गरजेचें, अशें मत कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी उक्तायलें. विजन फॉर ऑल ह्या विद्यार्थ्यां खातीरच्या दुसऱ्या टप्प्यांतल्या दोळे तपासणी शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्यात मंत्री गावडे उलयताले.